नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। फोंड्या सांखळे पालिकेची 5 मायाक वेंचणूक 7 तारखेक मतमेजणी दोनूय वाठारांत वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू उमेदवाराक खर्चाची मर्यादा 2 लाख रुपया। सरकारी नोकरी दिता कॉन्ट्रॅक्ट मेळोवन दिता म्हण कोणूय सांगता जाल्यार पैसे दिव नाकात पुलिसेंत सरकारा कडेन कागाळ करची मुख्यमंत्र्याचो उलो। रानां राखपाक कर्नाटकाचो वायल्ड लायफ एक्सपर्ट लुथरा आनी CZMAचो डोंगरे करतलो आधार राज्यांत वायल्ड लायफ सफारी पार्काचोय प्लान। केंद्र सरकाराच्या 2017 पाणथळ जमीन नेमाखाला गोंयांतल्यो आनीक 24 पाणथळ सुवातो जातल्यो अधिसूचित मयेच्या 2 तळ्यांचो आस्पाव। दाबोळे जंक्शनार सिमेंट हॉट मिक्सराच्या टायरा पोंदा पडून सायकलवालो आगताक सोंपलो। चूक सायकलवाल्याची काय ट्रकवाल्याची चल्ला पुलीस तपास। नॅशनल डिजिटल मिशना खाला गोंयांतले पहिले डिजिटल आरोग्य केंद्र जावपाचो मान ओल्ड गोवा खोर्लेच्या भलायकी केंद्राक लायनीत रावपाची गरज ना। 2020 सावन आता मेरेन 500 वयर गोंयांत सापडल्यो अनवळखी डेड बॉडी वळख पटनाशिल्ल्यान खुनाच्या नदरेन तपास करपाक आड मेळ्ळी। आनी दूधकार जावंक लागले उणे केप्यां अवेडे उरल्यात फक्त 3 दूधकार। नवीन पिळगी दूध व्यवसायात लक्ष घालनाशिल्ल्यान व्यवसाय सोंपपाच्या वाटेर दूधकारांक हुस्को। खबरो विस्तारान। फोंड्या आनी सांखळे पालिकेची वेंचणूक 5 मायाक 7 मायाक मतमेजणी। वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेची वळेरी आनी उमेदवारांच्या खर्चाची मर्यादा जाहीर केली। उमेदवारांक चडांत चड 2 लाख रुपया खर्च करूंक मेळटले। वेंचणूक पक्ष पावड्यार जायना मात राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवाराक जिखोवंक नेट लायतले। फोंड्या रवी नायक आड काँग्रेस मोगोचो नेट सांखळे मुख्यमंत्र्याच्या प्रतिश्ठेचो प्रश्न ह्या फावट तरी सांखळे काबीज करपा खातीर बीजेपीची नेटान तयारी। The Goa State Election Commission hereby declare that the general election to Ponda and Sankalli municipal councils will be held on 5th May 2023. Poll timings are 8 a.m. to 5 p.m. COVID-19 positive patients will be entitled to cast their vote in the last hour of the poll, that is 4 p.m. to 5 p.m. The model code of conduct shall be come into effect from this moment in the areas under the jurisdiction of Ponda and Sankalli municipal councils. The number of wards for Ponda municipal council is 15. The number of wards for the Sankalli municipal council is 12. The voters for Ponda is 16,305 and for Sankalli 8,640. These are the maximum limit of total election expenses by a candidate in a ward of municipal council elections has been fixed 2 lakhs. The municipal council election will be held on non-party lines. The manner of voting is by ballot. सरकारी नोकरी दिता कॉन्ट्रॅक्ट मेळोवन दिता म्हण कोणूय सांगता आसत जाल्यार पैसे दिनाकात पुलिसेंत कागाळ करात सरकाराच्या नदरेक असले मनीस हाडून दियात म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। सरवण धावस्कर वाड्यावयल्या समीर धावस्कर आणि दिनकर सावंताक
लोकांक 2 कोटी मायज रुपयांची टोपी घालपाच्या प्रकरणात धरले म्हण मुख्यमंत्र्यान पोलिसांची तोखणाय केली. एका मोठ्या हॉटेलाक गाडी भाड्यान लावपाचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळोवन दिता, नोकरी मेळोवन दिता म्हूण लोकांक 2-1 कोटींची टोपी घालपी सरवणा दावस्कर वाड्या वयल्या समीर दावस्कर आनी दिनकर सावंत म्हणटात त्या दोगांक पणजे पुलिसांनी धरले. कागाळ करप्यांची तशेंच पुलिसेची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तोखणाय केली. कंप्लेन दिल्या तेजे पयलीं हांव अभिनंदन करता. म्हाका दिसता अशा पद्दतीन गोंयांत जे फ्रॉड करपा खातीर जे भोंवतात आनी जे सरकारी नोकरी दिवपा खातीर पयशे घेतलो म्हणटात, काम करपा खातीर पयशे घेतलो म्हणटात, आनी कित्या खातीर पयशे घेतलो म्हणटात, ह्या सगळ्या लोकांच्यो अशा पद्दतीन स्ट्रिक्टली कंप्लेन दिवपाची गरज आसा. दुसरें अभिनंदन हांव आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचें करता. कंप्लेन दिल्या उपरांत तेंच्यांनी रायटली एक्ट केलें आनी ट्रॅप करून त्या दोगांयकूय धरले. कोणाकूच कामा खातीर पयशे दिवपाची गरज ना. जे अननेसेसरी लोक जे वेगवेगळ्या निमित्तान गरीब लोकां कडेन वचून म्हणजे तुजे पयशे दी तुजें आपूण काम करून दिता, पयशे दी तुजी गाडी लायता, पयशे दी तुज्या सरकारान खंयचें तरी काम उरलें जाल्यार करता, अशा लोकांच्यो कंप्लेनी दिवपाची गरज आसा. कोणीच अशा पद्दतीन खंयच्याच पद्दतीन लोकांक कित्याच खातीर पयशे दिवपाची गरज ना. आनी कोणीय जर मागत सुद्दां आसत कसल्याय कामा खातीर पयशे जाल्यार तेंची स्ट्रिक्टली वचून पुलीस डिपार्टमेंटान तरी दिवची, CMO कडेन दिवची, पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेलार दिवची. पब्लीक ग्रिव्हन्सीस सेलाचे आमचे वेगवेगळे नंबर्स आसात, वॉट्सॅप डायल नंबर, ह्या सगळ्या हेचेर दिवची. आनी म्हाजे स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक ह्या लोकांचेर एक्ट जावचे. ह्यो फक्त आतां पर्यंत ह्या 2 जाणांक भितर उडयल्या. आनी कोणीय तरी कंप्लेन दिली आसत जाल्यार स्ट्रिक्टली तांकां एक्ट जावन तांकां भितर उडयचो. त्या दिवचले आनी फोंड्या पोलीस तांकां कंप्लेंट करपाचे प्रयत्न केल्लो ह्यान पूण तेचेर दखल घेतली. चुकून जर तशें कितें आसत जाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्टली म्हाका मेल करचो नाजाल्यार CM ऑफिसाक हाडून दिवची. एक सुद्दां अशा पद्दतीची कंप्लेन घेयनासतना आमच्या खंयचेच डिपार्टमेंट उरचें ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. रानां राखपाच्या इशूचेर कर्नाटकाचो वायल्ड लायफ एक्सपर्ट लुथरा आनी CZMAचो सुजीत डोंगरे गोंयाक आधार करतले. रानाक उजो लागून झाडां काबार जाल्ल्या सुवातेर ड्रोन आनी कटिंग एज तंत्रज्ञान वापरून झाडां लायतले म्हण राना मंत्री विश्वजीत राणेचे ट्वीट. वायल्ड लायफ सफारी पार्का विशीं DG फॉरेस्ट CP गोयला कडेन उलयला अशेंय ताणें नमूद केलां. केंद्र सरकाराच्या 2017 पाणथळ जमीन नेमाखाला गोंयांतल्यो आनीक 24 पाणथळ सुवातो अधिसूचित करतले. तातूंत मयेच्या 2 तळ्यांचो आस्पाव आसा म्हण मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट खोशी. लोकांक शेतां भाटां खातीर उदकाची वेवस्था जातली, तळ्यांचें बरे तरेन संवर्धन जातलें म्हण तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. उत्तर गोंयांतले 7 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्या 17 पाणथळांचो नव्या मसुद्यांत आस्पाव आसा. खुशी भोगता की मयाच्या पाणथळ स्थळांनी आमची गणना जाल्ली आहा मये गांवाची आनी केंद्र सरकाराचो जो यत्न आहा आनी तितून करून गोवा सरकार आमचे प्रयत्नशील आहा की ही अशी पाणथळ स्थळां अशी जी आसा म्हणजे ज्या जाग्यार वॉटर सोर्स भरपूर आसा, जो सांठो आसा हो बऱ्या तरेन ह्युमन डेव्हलपमेंटाक लागून वापरचो असो जो गोवा सरकाराचो जो यत्न आहा त्या हितून आमची गणना जाल्ली आहा मये गांवची किंवा मये मतदारसंघाची. हाका लागून हांव म्हाका चड खुशी आसा. आमकां प्रामुख्यान जे जशें आमी मयेंतल्यान उलयले 2 तळ्यांचे तशेंच आमकां कारापूर सरवण गांवांत कोळम हें एक मुख्य तळें आसा. ह्या कोळम तळ्याचें जर आमी संवर्धन करतले जाल्यार आमी ह्या तळ्याचे वेवस्थीत रित्या उपयोग शेतकऱ्यां खातीर शेतां पिकोवपाक लागून किंवा बागायती शेती पिकोवपाक लागून बऱ्या तरेन यूज करूं शकता. तशेंच कोडचिऱ्या गांवांत जे कितलेशेच वर्सां पयलीं जे एक तळें आसलें तेजो सोर्स असो उदकाचो बंद जाय दिल्लो की आमच्या प्रयत्नान ते तळें खंय तरी आमी गाळ उसपपाचें काम सुरू आहा. आनी येणाऱ्या दिसांनी म्हणजे ह्या तळ्याचो स्वरूप जेन्ना आमकां तेजो जो सोर्स आहा तो वाडलो म्हणून कळटलें तेन्नाच आमी WRD कडेन आमी पयलीं निवेदन दिल्लें आसा की ह्या तळ्याचो म्हणटा तो बांद आहा तो भक्कम असो जावपाक जाय आनी ह्या तळ्याचो बांद जाल्या नंतर हे तळें एक मुख्य हो उदकाचो सांठो ज्या सांठ्याच्या द्वारे संपूर्ण कोडचिऱ्या गांवांतली शेती बागायती शेतां पिकोवंक शकता. दाबोळे जंक्शनार एक्सिडेंटात एकलो सोंपलो. सिमेंट हॉट मिक्सराच्या टायरा पोंदा पडून सायकलवालो आगताक गेलो. पळोवपी सांगता सिग्नल पडिल्ले तेन्नाच एक्सिडेंट.
पुलीस म्हणटात सोंपला तो कोण ते सोदतात तशेंच एक्सिडेंटांत चूक कोणाची तेय पळयतात लोकांनी ट्रॅफिक सिग्नल नेम मोडचे न्हय म्हूण उलो सिग्नल ती गाडी सिग्नलाक उबी आसली न्हू सिग्नल सोडलेली आतां सिग्नल सोडटा तेंची एक पयली गाडी गेली असले मिक्सराची आनी हो सायकल असो येवन असो तेच्या फुडल्यान येयलो सारको तो आनी हांव ट्रकवाल्याक रावयता ट्रकवाल्यान म्हाका पळोवंक ना जाल्यार काय जावचें नासलें आनी फुड्यानूच जालो तो सगळो म्हाजे पांयार बी पडले तेजे मेनू फुटान हांवें ट्रकवाल्याची कांय मिस्टेक ना ताका दिसना न्हू वयसून सिग्नल सोडटाच सायकलवालो मदीं येयलो तेज्यात बस आमकां एक कॉल येयले आफ्टर इन द इवनिंग की असो एक एक्सिडेंट जाला म्हणून दाबोली ट्राफीक हांगा चॅलनिंग करताले तेन्ना फोन येयलो आमकां तसो PCRाचो फोन येयलो की हांगा एक एक्सिडेंट जाला म्हणून ताका लागून आमी येयले हांगा पळय जाल्यार तो फॅटल एक्सिडेंट बॉडी सद्या शिफ्ट करता मोरगांव आयडेंटिफाय जालें डेड बॉडी आयडेंटिफाय सद्या मातशें ताका डॅमेजीस आसा सो ताका लागून आयडेंटिफाय जावना सो कितें आहा तें डॉक्युमेंटेशन पळोवन आमी आयडेंटिफाय करताले आता एक कॉन्क्रीट मिक्सर आसा आनी एक बायसिकलाचो एक्सिडंट जाला बायसिकल रायडर एक्सपायर सो आजून कॉज खबर ना दॅट कंडक्टींग इन्वेस्टिगेशन सिग्नल आशिल्ले तो रायट वे आशिल्लो अशें हांवें आयकलां सद्या तपास चालू आसा म्हणजे एक रिक्वेस्ट लोकां कडेन की सिग्नलां बी अशी जाम करपाचें जायना कित्याक अशें मागीर इन्सिडंट जाता म्हणून घेऊया कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट ओल्ड गोवा खोर्लेच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान नॅशनल डिजिटल मिशना खाला गोंयांतली पयली डिजिटल एक्सेस आशिल्ले भलायकी केंद्र जावपाचो मान जोडला आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर आशिल्ले कार्ड म्हळ्यार आभा कार्ड आशिल्ल्या दुयेंतीक आतां लायनीत रावपाची गरज पडची ना आभा कार्ड करात म्हण भलायकी संचालकाचो उलो सध्या खोल्ले डिजिटल सेवे बरोबरच मॅन्युअल प्रक्रियाय चालू आसा QR कोड स्कॅन करात आणि लाईन स्किप करात हे वाक्य खोर्ले भलायकी केंद्रातले For a quick overview, what we'll start from the registration process. So this is the registration area where people walk in and they are seated here. We have two options for registration process. The newly inducted scan and share option, we have placed a counter here, a kiosk, where people who walk in and have a smartphone, we make them aware of the ABHA process, the ABHA ID, and the ABDM process, so that they can download the app and create their own ID. Through that, a PHR app that we call, that is a health record app. खोल्ले PHC गोयची पहिली डिजिटल एक्सेस आशिल्ली PHC हे विशीं भलायकी संचालक गीता काकोडकरान अधिक माहिती दिली This PHC is a non-bed PHC and it has gone ahead with the National Digital Mission ABDM and it has the generation of the ABHA cards and there is a interlinkages between the once it is registered a token appears so the patient can know what number he is, there is no crowd so he can go to that particular OPD as per his token number and then from the OPD there are linkages to the pharmacy to the laboratory. So if he is referred to the pharmacy, there is a drop-down list in OPD to save time. So the doctor types in the medicines, types in the details of the patient, and this all is further on. It will be stored in the digital format in the ABHA card. सगळ्या गोंयकारांनी आभा कार्ड करचे म्हूण भलायकी संचालकाचो उलो भलायकी मळार डिजिटल क्रांतीची सुरवात प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार गोंयांत दर वर्सा कितल्योश्योच डेड बॉडी मेळटात अनवळखी लोकांची आसत जाल्यार खुनाच्या नदरेंतल्यान तपास करूंक पुलिसांक त्रास जाता बरोच तेंप कांयच म्हायती मेळना जाल्यार अनवळखी म्हणून ताजेर निमणे संस्कार जातात 2020 सावन आतां मेरेन अशी 500 वयर अनवळखी डेड बॉडी मेळ्ळ्यात गोंयांत मेळिल्ले अनवळख्यांच्या बॉडींची माहिती गोंय विधानसभे मुखार आयली ही माहिती सामकीच शॉकात करपा सारकी
वर्साक कितल्योश्योच बॉडी मेळटात, तातूंत अनवळख्यांच्या बॉडींचो आंकडो मोठो आसा. 2020 सावन आतां मेरेन 500 वयर अनवळख्यांची बॉडी मेळ्ळ्या म्हूण रिपोर्ट. 2021 424 बॉडी मेळिल्ल्यो, तातूंतल्या 197 जाणांची वळख पटूंक ना. 2022 437 बॉडी मेळिल्ल्यो, तातूंतल्यो 173 बॉडी अनवळखींच्यो. तशेंच अंदू 13 मार्च मेरेन 83 बॉडी मेळ्ळ्यो. 41 जाण कोण ते अजून कळूंक ना. अनवळख्यांची बॉडी आसत जाल्यार खुनाची केस म्हूण तपास करूंक पुलिसांक त्रास जाता. तशेंच कोणूय तांचो वळखीचो मेळत म्हूण त्यो सांबाळून दवरपाचोय त्रास आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. शेतकार कमी जाता तशेंच आतां दूदकारय उणें जावपाक लागल्यात काय कितें म्हण सगळ्या मुखार मोठो प्रश्न. केप्यां अवेडे गांवांत आदल्या तेंपार कितलेशेच दूदकार आशिल्ले, मात आतां थंय फक्त 3च दूदकार उरल्यात. गोरवां पोसप, तांची खावड, तांच्या दुयेंसाचेर उपचार करप, तांच्या नितळसाणीचेर लक्ष दिवप हो मोठो व्याप. नवी पिळगी दुदाच्या वेवसाया कडेन येना, त्या खातीर आशिल्लीं गोरवां विकतात अशें चित्र. केप्यां आवेडे गांव. एका तेंपार हांगा खुबशे गोठे पळोवपाक मेळटाले, मात आतां हो धंदो करपी फक्त 3 दूदकार उरल्यात. नवीन पिळगी खंय ह्या धंद्यात येवपाक सोदिना. गेले 25-30 वर्सां काम करपी आसात, तेच हो धंदो फुडें धुकलतात. हितून ह्या धंद्याक येवपाकूच शक्य नाही आता. सुमाराच्या शिकल्या पसून सिरीज सुद्दां व्हडल्यो तेमच्या ह्या धंद्याक येनाय. आतां तुमच्या गांवांत तुमी अवेडे गांवाचे आनी कितलीशे तुमी म्हशी धंदो आसा चलयता काय थोडे प्रमाण? 3 जाण आसा. 3 जाण म्हणल्यार कमी कमी हो बंद जावपाक पावलो आसा. लोक आतां विकता थोडे दिसता. खंय विकता? गोंया विकता काय गोंया भायर? गोंयाक विकताय, भायर वयताय, पूण दलारय आसाय ते खंय व्हरूंक शकतात. पूण आतां पयलीं प्रमाणे आतां कमी जायत आसा. खूब कमी जालें. शेतांनी गोरवां धंदो कमी जाले. शेतां धंदो जालो की उदक पोटराचेर शेत मारता, कित्याक कानाला उदक ना. म्हूण कानाला मेंटेशन कांय ना. सगळें हें जालें. आनी जमनी पडंग आसाय त्या हिशोबान गोरवां कितलीय पोस, खूब जमीन पडंग आसा. तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार खंय ह्या धंद्यात मोठो फायदो ना. फायदोसो असो ना. फायदोचो नाच. खावडी वडीच्यान सगळे आडले खावडे दूध दिवप, दूध दिना आसल्यार सगळे एकसारकी कांय दूध दिना त्यो. थोडे प्रमाणान दिता तांकां, थोडे दूध आमी आसत्यांक बसून आमी दिवन तें काडचें पडटा न्हू, नाल्यार म्हशी त्या खावडी वयल्यान देंवतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बायल घर संसार करपाक शकता हातूंत दुबाव ना, मात हाच्या बरोबरच ती स्वताची वळखय करपाक शकता हातूंतूय दुबाव आसपाक जायना. चडश्यो बायलो आत्मनिर्भर भारताक हातबोट लायता आनी स्वयंपूर्ण गोंयच्या वाटेर आसात. आमच्या बरोबर अशीच एक स्वामिनी गेल डिकोना. ती इस्टरा खातीर खासा मॉडर्न हॅम्पर करता. चॉकलेट आनी केक, पेंट युअर ओन कुकी तिची स्पेशालिटी. A great gift for Easter is hope. And to help us this Easter with some nice goodies and Easter hamper, we have with us Gail Dicona. Hi, welcome to a series Swamini. So Gail, we want to know this Easter what special you have for us. I'll be doing a chocolate cheesecake in an egg and the paint your own cookie with molds. So to make a chocolate egg, you need a mold such as this. And I'll be making a white chocolate shell, and in this I'll be putting the chocolate cheesecake. Okay. Right, so I'll start with the shell first. So I've removed it from the freezer, and just to unmold it, we need to turn it upside down. Just give it a slight press. So next we are going to fill it with the cheesecake mousse. So yes, Gail, this is another unique thing what I can see, and I can see your 3-year-old daughter also on your left. So I'm very excited about all this. So yes, please go ahead. So this is the star of our pack. It's called the Paint Your Own Cookie. So you can
paint your own cookie and eat it too. Oh. Yeah, so it's basically, if I turn it over, it's a chocolate cookie, and I've just put some fondant over it, embossed it with a sweet looking design. Okay, and I have added these gems. But I have added color onto these gems so that a child or even an adult can paint this easily. How do you manage your household work, your daughter, your business? How is that you gel it so well? It's a constant juggle. Okay. Yes, but with proper planning, I guess I can do it. But I have to thank my mom and my mother-in-law. They are always a constant support system to me. There are many women who are still sitting idle at home, waiting for the right opportunity, you can say. Any message for those women or just the budding entrepreneurs who have started their business? Right. So, well, to be honest, I was in a 9 to 5 job, which I was not quite happy with. But something sparked this baking passion. I went for a course. I decided that I really liked it. I ended up getting some orders from friends over the weekends. And then it was time to say goodbye to that 9 to 5 job. सो ही एक आशिल्ली स्वामिनी गेल. तिणे आमकां बऱ्यापैकी एक इस्टर हॅम्पर करून दाखयला. सो ह्या इस्टराक एक तर तुमी घरा ट्राय करा, अदरवायज यू कॅन ऑलवेज बाय फ्रॉम हर. दिस इज अपर्णा बडिगर विथ साहिल मांद्रेकर फॉर प्रुडंट. गोंयचो नामनेचो फुटबॉल प्लेयर 86 वर्सांचो मिनीन फिगुरेदो संवसाराक अंतरलो. मिनीन गोंयचो पयलो आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर. 1964 संतोष ट्रॉफीत वांटो घेतिल्ल्या पंगडाचो तो कॅप्टन आशिल्लो. आयतारा सांजे कारमोणा गांवांत ताज्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. It's a very big loss for Goan football. On behalf of GFA, we condolence to the family, and it is a big loss for Goan football. He is the first person and first footballer who and take a Santosh Trophy as a captain in 1964. आणि तेणें बरें संतोष ट्रॉफीक हांव म्हजी ड्रीम जी जेन्ना सांगता वी हॅव टू गेट बट ही इज अ पर्सन हू प्ले फर्स्ट एज अ कॅप्टन. आनी दुसरें गोवन इंटरनॅशनल प्लेयर कोणूय आसा जाल्यार ही इज द फर्स्ट पर्सन हू प्ले फॉर इंटरनॅशनल फुटबॉल इन 1966. सो इट इज अ बिग लॉस. आनी आमी मागता तेजी फॅमिलीक देवान तांकां हें दिवचें. आनीक हांव गव्हर्मेंटाशी मागता की तेजे नांवान खंय तरी हुंचेच एक फुटबॉल इन्फ्रास्ट्रक्चराचें नांव दवरचें म्हणून. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.